गेल्या सोमाराक हें पुस्तक भायर काडलेलें आमी पाद्री कोसिसांव ओतम्यांचो पागी बिशप ऑल्विनाच्या हातांतल्यान तें आमी रिलीज केलां. खरें म्हटल्यार एक पुस्तक बरोवंक कितलो वगत लागता तें तुमी सगळीं जाण आसतलीत. पूण फादर कोसिसांवाचो वावर 12 दिसांनी आमी हो आटापलो. 12 दिसांनी ताचें आख्खेंच फिरगोजांचें जिवीत जूंय तेणें काम केलां, कसलो वावर केला ह्या पुस्तकार आसा. ताची एक एट्रिब्यूट निमाण्या दिसांनी तुमी जाणात सोबे माजार उलोवंक जाता आमच्यान. ताचे थोडे व्हिडियो व्हायरल केल्यात. फादर कोसिसांव पयशे मागता. आतां फादर कोसिसांवचें मोन कितें आसा? इगोर्ज मातेचें मोन कितें आसा? फादरान चूक केली पयशे मागून काय पयशे मागतेल्यांक कडल्यान थारोन मेळपाक ताणें तांचे खातीर बरें केलां. ह्या पुस्तकाचेर हांवें स्पश्टपणी बरयलां. जायत्या पाद्रींनी आपलें मोल घातलां. पुस्तकाचें मोल 150 रुपया तुमी घेवचें. आनी जे कोण फादरी कोसिसांवाचेर आड उलयताय उपकार करून हें पुस्तक तांकां दिवचें आनी वाच म्हूण सांगचें. आतां फादर कोसिसांव सदांच सिमनारिस्तां खातीर आसलो. फ्रॉम ऑल्टर सर्वस पळय आसले तांकां भागिवंत करपाक सिमिनारिस्तांनी भागिवंतपणी जिवीत जियोंक हें पुस्तक छापतच जायते जाण म्हजे कडेन आयले. म्हाका सांगता मायकल हाव कॅन वी हेल्प यू? आमकां कितें करपाक जाय. पुस्तकाचो खर्च म्हजो बोल्लो सो हांव तुमकां पुस्तका खातीर पयशे मागोना. पूण हें पुस्तक गोंयांत बॉम्बे गोरेगांव सेमिनरी आनी मँगलोर कोंकणी सिमिनारी ज्यो आसा आनी कोंकणींत शिकतेले भुरगे आसा दर एका सिमिनारिस्ताक आमी हें पुस्तक तांच्या हातांत दिवंक सोदता. एवरी सेमिनेरियन वील हॅव अ कॉपी ऑफ दीस बूक. जर कोणाक ह्या पुस्तका खातीर कितें दिवचें आसता जाल्यार तांणी फादर पेद्रूक सांगचें वो म्हाका कळोवचें. हें पुस्तक भायर आसा. उदीक करून मागता जे कोण पाद्री कोसिसांवाचेर आड उलयताले व्हिडियो व्हायरल करताले तांचे खातीर एक पुस्तक घेवन तांचे कडेन दियात आनी तांच्या प्रश्नाची तांकां जाप दियात म्हूण ही ल्हानशी विनंती. देव बरें करूं. पाद्री कोसिसांव ओतम्यांचो पागी बरयलां मायकल ग्रेशियसान. आनी खरेंच पाद्री कोसिसांव ओडटालो लोकांक तांचे ओतमे जेजुशीन. सगळे जे देवाशीन लागीं येयल्यात फादर कोसिसांवच्या वरवीं ताच्या प्रवचना वरवीं हांव तांच्या नांवान खेरीत भाशेन फादर मायकल ग्रेशियसाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हो बूक हाडला फादर कोसिसांवच्या जिविताचेर.